माय मोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वळावली पोमुर्फा पोखरपाक लागल्या दोंगर. पंचायत दियत रावल्या एनओसी. गांव पावलो काबार जावपाक. खुबळे थळावे. ग्रामसभेत मागलो सरपंचाचो राजिनामो. नेटान चल्ल्यात पीडब्ल्यूडीची भौशीक कामां. पूण खंयच दिसून येना नियोजन. लोकांचे चल्ल्यात हाल. म्हापशां धुल्ल खायत काडची पडटा वाट. लागीं पावलो गिमाळो. तयार रावात वाडट्या तापमानाक. रातच्या वेळारूय वाडटली गरमी. सांबाळात भलायकी. हवामान विभागाचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत सध्या उदरगत चल्ल्या अशें म्हणटात, पूण नियोजनाचो दुकळ आशिल्लीं कामांच चड पळोवपाक मेळटात. वचत थंय रस्ते फोडिल्ले दिश्टी पडटात, जाका लागून सामान्य मनशांक त्रास सोंसचे पडटात. सध्या म्हापसा बाजारांतले पुराय रस्ते खोडून सोडिल्ल्यान लोकांक धुल्ल खायत सरकशी करच्यो पडटात. म्हापशा म्हटले काय लोकांच्या दोळ्या मुखार येता तो भरगच्च भरिल्लो बाजार. लोकांची ह्या बाजारात गिट्टी पडटात. पूण आता ह्या बाजारात रस्त्याचे काम कासवाच्या गतीन चालू जाल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. दुकानांनी सामानाचेर धुल्ल पातळिल्ल्यान शॉपकार बेजारल्यात, जाका लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाता. आता हे खणिल्ले रस्ते केन्ना काय जाग्यार पडटात अशें सगळ्यांकच जाला. सध्या पुराय म्हापशान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसा ही खूब बरी गजाल, बिकॉज फुडाराक हेची गरज आसा. तशेंच हे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम हे म्हापसा मार्केटानूय चालू आसा. त्या खातीर पुराय रस्ते म्हापसा मार्केटांतले खणून दवरलेले आसा आनी ही सगळी माती जाल्लेली आसा. इफ जर जे काम कंप्लीट जाला अंडरग्राउंड केबलिंगाचे, जाल्यार बेगीनच्या बेगीन ह्या मार्केटान रस्त्यांचे डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या म्हापशा मार्केटान खुबशे लोक ट्रॅव्हलिंग करतात, खुबशे लोक शॉपिंग करपाक येतात आनी हांगा जे शॉपकार आसा तांच्या शॉपांनी धूळ गेल्ली आसा. इफ जर जे काम पुराय जाल्लेले आसा जाल्यार बेगीनच्या बेगीन ह्या रस्त्यांचेर आयज डांबरीकरण करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. सरकाराची कामां म्हळ्यार देवा तूं पाव. देखीक दिवचल सरवणचे उदकाचे पायप. आयज सकाळी सरवण वाठारांत बस स्टॉपा कुशीक उदकाचे पायप फुटले. माहिती प्रमाण हेच पायप 8 दिसां आदीं फुटिल्ले. सारके करून एकाच सप्तकांत पायप परत फुटले. कितलेच्याच उदकाची नाशाडी जाल्या. पायपाची दुरुस्ती जाली, पूण एका सप्तकांत आदल्याचीच पुनरावृत्ती. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. आयज सकाळी सरवणा हांगा बस स्टॉप जो आसा त्याच्या मुखार पायपलायन फुटलेली आसा उदकाची आनी तेच्या सारके एक्झॅक्ट फाटल्यानूच PWDचें ऑफीस आसा. आमकां म्हायती मेळप त्या प्रमाणे फाटल्या 8 दिसां पयलीं अशीच ही पायपलायन त्याच जाग्याचेर फुटलेली आनी उदक वेस्ट जाल्लें, म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेवन ती बंद केल्ली बेगींतल्या बेगीन. पूण 8 दिसां भितर आयज सकाळी परत ही फुटलेली आसा आनी अशें जें काम जाता म्हणजे ते काम करतात आनी रोखडेंच जें फुट्टा हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की कशे तरेचे ते काम करतात ते पायपलायन ही फुटून आयज आमी पळयलां की सगळें उदक जें आसा तें रस्त्यावरून फ्लो जायत आसा आनी खुबशा मोठ्या प्रमाणात उदक वेस्ट जाल्लेलें आसा. आयज होळी आसा, 2 दीस सुटी आसली,
आनी आतां फुडें 2 दीस ते काम जातलें वा ना हें बी तेचेर कळना कित्याक तर आतां कोणीय कामगार आसतले नासतले आनी आयचें उदक जें आसा तें सगळें रस्त्या वयल्यान मेन रोडा वयरसून फ्लो जायत आसा अशें उदक वेस्ट जावपाक जायना कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर आमी पळयता की उदक वेस्ट जाता आनी लोकांकूय उदक सारकें मेळना आतां ही जी पायपलायन फुटल्या ती वयर अशी थंयसुनूच उदक येता हे सायडीन बिचोले सायडीन आनी त्या खातीर खुबसो जो त्रास जातलो तो बिचोले तशेंच थोड्या लोकांक जावंक शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, गौतमी गावकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वळावली पोमुर्फा पंचायतीच्या सरपंचाचो लोकांनी राजीनामो मागला. लोक दोंगर पोखरतात पूण पंचायतीन थंय आडनदर चलयल्या. गरजेचे डॉक्युमेंट्स तपासले बगर प्रकल्पाक एनओसी दितात असोय सरपंच आणि पंच मंडळाचेर आरोप दवरला. सेक्रेटरी आतां आयले कॉलेज परमिशन दिनाका म्हणून राव रे हांवें डायरेक्ट सांगलेलें कॉलेज परमिशन दिनाका म्हणून रोडाचेर इल्लीगल तो रोडूच म्हणले इल्लीगलूच म्हणले तो हय न्हू आतां हें कशें कितें जालां म्हाका बॉडी मिटिंग घेतलो हो म्हाका खबर ना बॉडी मिटिंग घेतलेलो तुम्ही काय ग्रामसभेक घेतलो केन्ना जालो बॉडी मिटिंग जालो मग कोण आणलो ते दिसले बॉडी मिटिंग आतां पळय म्हाका चॅक करचें पडटलें पूण हांव एनओसी दिया म्हाका कोर्टाक घातले हा Only one solution. The Sarpanch should resign. You please a letter right now that you are resigning. Then we're going to keep it. We won't give it. फाटले खेपे वळावले पोमुर्फा पंचायतीची ग्रामसभा आसली पूण लोकांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक सरपंच पंच व्यवस्थित जापो दिवपाक शकले नात. थळावे सांगतात बोवाळ जाल्या उपरांत सभा तहकूब केली. त्याच विशयाचेर परत ग्रामसभा भरली. परतय विचारिल्ल्या प्रस्नांक जापो मेळनात देखून लोकांनी सरपंचाचो राजीनामो मागलो. आयकात थळाव्यांक. डिस्ट्रक्शन नाका. सेकंड थिंग आमचे कितें आहा विलेज आहा पळय थंयसर आमकां स्विमींग पूल बीन अलाव नाका म्हणटा. आतां सेवरल विलेज हांगा प्रोजेक्ट येता
ते मोस्टली प्रोजेक्ट येता पळय ते आतां रानान येता थंय आतां इवन प्रायवेट फॉरेस्ट आहा प्रायवेट फॉरेस्टांनी तेंच्यांनी प्रोजेक्ट हाडपाक लायले आतां हे कोण करता कित्या खातीर करता TCP तुमी ब्लायंडली दिता म्हणटा दोळे धापता आनी परमिशनां दिता आनी मागीर आमकां लोकल्सांक कोर्टान व्हर म्हणटा हे आतां आमच्याच विलेजीन न्हू आमच्या विलेजीन आतां 2-3 इश्यू जाल्लो आहा बट सेव्हरल आख्ख्या सगळ्या गोंयान पळयत जाल्यार तुमी तशेंच जाल्ले आहा आनी लोक आयज कितें आहा सगळे ओगी बांदलेले आहा जर विलेज तुम्ही डिस्ट्रॅक्शन करतले हिल्स तुम्ही डिस्ट्रॅक्शन करतले जाल्यार फुडें तुमकां उदक मेळटा पळय तें मेळचें ना सो आमी हे सगळ्यांक अवेरनेस करपाक ट्राय केलो खूब सांगले सरपंचाकूय सांगले बट सरपंचाचें कितें आहा आनी पंच मेंबरांचें कितें आहा सरपंच म्हणटा आयज लोकांनी सगळ्यांनी तेजे कडेन सरपंचान जो फ्रॉड केला पळय उक्तो केला पळय ते आमी NOC दाखयलो तांकां तू फ्रॉड केला तुवें तू रिजायन कर म्हणून सांगलें आनी एनिमसली सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की तांकां रेजिग्नेशन माग म्हणून तेंचें बट तिका रेजिग्नेशन दी म्हटल्यार ती आपण दिवची ना ती दिवची ना म्हणाली तुमकां जाय जाल्यार कोर्टान वच म्हणून कितें शॉक जाता आमचो तो ती बायोडायवर्सिटी जी आमची आसा पोमोरपाक एके वटेन आमकां दर्या आसा आनी दुसरे वटेन आमकां दोंगर आसा मदीं आमचो सुकुल्लो गांव माणकुल्लो गांव आसा थंय लोक रावता आमचें मेन ऑक्युपेशन आदी आसलें एग्रीकल्चर आनी फिशरीज तर आतां आमी पळयता की हो जो गांव आसा तो दोंगराचेर इतलें डिस्ट्रक्शन जाल्लो आहा की आमकां दिसता की हेच्या फुडें आमचो गांव उरचो ना पयले सुवातेर म्हादेचेर उदक थंय डायवर्ट जाल्लें आसा तें उदक आमचे म्हादेन कमी जाल्लें की दर्या सुकतले आमचे दुसरे वाटेन दोंगर हे जे आसा ते कापपाक लागले लोक झाडां कापपाक लागले आनी आमी बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड केल्ली ती कांय उपयोगाची ना आमकां हांगासर सरपंच ग्राम हे पंच मेंबर आसा ते कोण कांय करिना बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट आसा पूण तांकां ते कांय विचारिना अशें जर जायत रावलें म्हाका दिसता हो गांव आमचो काबार जातलो वळावलीचे ग्रामसभेत लोकांनी सरपंच आणि हेर पंचांचो कारभार मिडिया मुखार उक्ताडार हाडलो पंचायत बोर्डाच्या फ्रॉड केला तुम्ही आमच्या गावाच्या लोकांची पंचायत आसता पळय तुझी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसूं गल्ली प्रॉपर्टी आसूं परमिशन रोड करता तुम्ही झाडां कापता थंय जनावर आहा पळय हे एनिमल्स आहा तांकां डिस्ट्रॅक्शन करता आमचे कंटिन्युएशन ऑफ वॉटर कितें आहा पळय कितें एनवायरमेंट आहा सगळे डिस्ट्रॅक्शन केल्ले आहा होल हे आहा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आहा सगळे कटिंग करून उडयले आहा थंयसर आनी तेडे मुवीन तो प्रॉपर्टी आहा पळय ताका एक्सेस करून दिला थंयसून 1 किलोमीटर वयर जाल्यार रोड येयला 500 मीटर थंयसर 12,500 सिमेंट रोड आहा आख्खी जागा कापलेली आहा रान सगळे पकडलेले आहा सरपंचान आपली बाजू मांडली ती म्हणटा फाटले खेपे जे विषय आसले तेच परत खाजयले अंडरग्राउंड केबलिंगाचोय विषय कुपत पडला ताजेर काम चल्ला आयकात तिजेय म्हणणे आयची ग्रामसभा गेले फावटी एडजर्न जाल्ली कंटिन्युएशन घेत आसतना बोर्ड लागलेलो आसता आमकां सगळे घेवंक जायनासलें तरी आसतना लोकांची वीश म्हणून आमी ते सगळे क्वेश्चनाची वाचली आनी प्रत्येक फावटी इश्यू एकाच मुद्द्यार येता जो कितें बरें करपाचें आहा ताका सगळ्यांनी मेळोन बरें करपाक जाय पूण एका मुद्द्याचेर जावन सगळो गडबड जाता आनी इल्ली पार्टी गडबडान ही ग्रामसभा सोंपता अशें एकतारान कशें सोंपना सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी कसले भाशेन करया डेवलपमेंट येता तेन्ना कितली डिफिकल्टी येता रोड काटे घेतात तेन्ना डिफिकल्टी येता सगळे प्रश्न एक जातात आनी ग्रामसभा सगळी कलॅप्स जाता कितें इश्यू कितें जाल्ले आतां इश्यू पयलो इश्यू जाल्लो गेले एडजर्न जाल्ली ते मिटिंगेचे क्वेश्चन आहली ती क्वेश्चनाची परत त्या मिटिंगेर येयली आनी आतांय ग्रामसभेक तीच येयली बट तो परत मुद्दो एक फोरपून काडलेल्या भाशेन हांगा खास येयलेल्या भाशेन परत जाली ताका लागून हो हेजेर ग्रामसभेक आवाज जावंक पावलो दुसरें म्हणल्यार आमचे एक मुद्दो आहलो एका वॉर्डाची की आमकां JCP घालून अंडरग्राउंड केबलिंग वचपाचें इलेक्ट्रिसिटीचें ताचेर एक मुद्दो आहलो ताचेर सोल्युशन अजून कांय मेळोंक ना कमिटी काडून MLA बाराबर ती फॉर्म जाली उपरांत ती कमिटी आमी इलेक्ट्रीक चीफ इंजिनियराची दिली पणजे ऑफिसाक थंयसरूय ती सॉल्व जाली
इतली जाल्लें की तेणी मानून घेतलेलें की आफ्टर रेनी सिजन म्हणून. पूण आतां हे ग्रामसभेक असो मुद्दो काडलो तेणी आमी म्हणप ना. आनीक आमकां ते JCB नाकाच, STD. आतां तांकां STD जाय वो JCB जाय जाल्यार हेचेर आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. तें रेजोल्युशन आमी MLAक धाडटली कॉपी आनी एक धाडटली आमी इलेक्शन डिपार्टमेंटान चीफ इंजिनियराक. तांचे लागीं कितें आन्सर येता ते प्रमाणे आमी त्या फुडल्या कामाक हात घालतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळ्ळे युनियनान सान जोसे दी आरियल स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. 2-1 अशा गोल फरकांनी कुंकळ्ळे युनियनान जैत मेळयलें. रोजरी चर्च खेळा मळार JFAची पहिली विभाग सर्त जाली. कुंकळ्ळे युनियनान जैत मेळयले जाल्यार सान जोस दी आरियल स्पोर्ट्स क्लबाक हार पत्करची पडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. गिमाळो लागीं पावला. मंगळारा वाडट्या तापमानाक तयार रावचे. मळब नितळ आसतले. राती गरमी वाडटली. फुडें आनीक एक गरम दिसाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. पयलींच उष्णताय खर आशिल्ल्यान मंगळाराय तीच गत. तापमान 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन आसतले. उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. गरमी दमट आसून उष्णतायेचो धोको निर्माण जावं येता. जिवाची जतनाय घेयात, हवामान विभागान सल्लो दिला. मंगळारा वाडटली गरमी. तापमान वाडिल्ल्यान घेवची भलायकेची जतनाय. दाट धुके पडपाची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 33 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर आनी फेसबूक अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगास.